वर्गाच्या वेज रेटी प्रमाणे म्हणजे स्किल्ड वर्करांचो आसा तो मेळचो। दुसरो म्हणजे तांकां 10 महिन्याची जी सॅलरी दिली वता ती तांकां 12 महिन्याची म्हणजे पुराय वर्साची तांकां सॅलरी मेळची। तिसरो म्हणजे तांचो PF आसा तो तांचो कट जावचो। ESI आसा जे कितें सरकाराचे नियम आसा त्यानुसार तांचे सगळे डिडक्शन जावचे। तिसरें म्हणजे इन्शुरन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट। ते पळयात आतां रिस्क इतली घेता इतले आतां फाटल्या दिसा आमचे एक्सिडेंट सुद्दां जाले उदगांव सारकेल्या थंय त्या ड्रायव्हरांक आनी हे कांयच तांकां बेनिफीट तांच्या फॅमिलीक मेळना। त्या ड्रायव्हराचो जीव गेलो थंय एटेंडंटाचो हे जालो एक्सिडेंट जालो जीव गेलो पूण ते फॅमिलीक तांकां कांयच बेनिफीट मेळना। हांव लास्ट वॉर्निंग दिता सरकाराक हे जर तुमी आतां 15 दिसां भितर आमचो जर इश्यू सॉर्ट आउट करिना जाल्यार आमकां सगळे आमचे आतां तुमी म्हणटा तुमी रस्त्यार येवं नाका आमी तुमची कामां करता हे सगळे आतां आमकां खरें खोटींपणां दिसूंक लागले। आमकां जर आमचो विशय जर 15 दिसां भितर सुटावो जायना 15 दिसां नंतर आमचो हांगा कंटिन्युअस आमचो स्ट्रायक आसा तो हांगा आझाद मैदानाचेर सुरू जातलो।